पयलीं चारांक हांव सेक्रेटरेटान आशिल्लो. चारांक समज तुमकां सेक्रेटरेटान उलोवंक पयलीं तुमी येवं ना उलोवपाक. तो कोण हांगासर पुलीस ताका काड सायडीक, ताका सायडीक ताका अरेस्ट कर, ताका अरेस्ट कर, अरेस्ट कर ताका. तो हांगा कित्याक काड रे ताका जालें दुखल नका दुखल नका मॅडम मागच्या साईड तो कोण तुमचो रिपोर्टर न्हू? रिपोर्टर फोटो मेळना मासो फाटी फाटी गे मासो. एक म्हणजे हांवें चारांक तुमकां आपयल्ली उलोवपा खातीर सेक्रेटरेटान, तुमी कोणूच उलोवपाक येवंक ना. पयल्यान पयलीं कळपा खातीर सांगता, म्हाका तुमची स्ट्रायकाची नोटीस किंवा कितें ही कसलीच म्हाका मेळूंक ना. हांवें आत्तां डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाक जेन्ना वदळ चारांक तुमच्या दुरी थंय आपयल्ली, तेणी म्हाका सांगलें किंवा म्हाका तरी पर्सनली तुमी जेन्ना बंगल्याच्या फुडल्यान येवन बसल्या कसलीच नोटीस म्हाका तुमी दिवंक ना. म्हाज्या ऑफिसा कडेन कसलीच नोटीस एंट्री केल्ली ना. आतां पर्यंत हांवें व्हेरीफाय केलें तेन्ना तुमी नोटीस दिनासतर स्ट्रायकार गेल्या अशें म्हाका दिसता. ते हांवें व्हेरीफाय केल्या उपरांत तुमची डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाकूच तुमी तुमची नोटीस दिल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डान म्हाज्या पर्यंत ती धाडूंक ना, ती तिज्याच फायलीक आसा. तिजें म्हणणें आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां फक्त कितें आसा तें हांव फक्त तुमकां सांगता. ओके. एक्चुली 2019तल्यान हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी तुमकां इन्क्रिमेंट दिल्लो आसा. म्हणजे 2019 एकदां आनी आतां 2021 एकदां. तुमची सॅलरी जी 7,300 रुपया आसली ती ऑलरेडी 10,000 रुपया जाल्ली आसा. एवरी इयर हितूर जो इन्क्रिमेंट तुमच्या हॉनरेरियमान मेळपाक जाय तो इन्क्रिमेंट तुमकां एवरी इयर मेळटा. दुसरी गजाल आयक म्हाका हांव परत एकदां सांगता, डिस्कशन जर कितें करपाक जाय आसत न्ही जाल्यार डिस्कशन खंय तरी बसून 4 जाणां वांगडा, 8 जाणां वांगडा, 10 जाणां वांगडा, 12 जाणां वांगडा जावं अशें डिस्कशना खातीर तुमी हांव इन जनरल कितें आसा पळय न्ही हें सांगता. सरकाराची तयारी उलोवन विशय सोडोवपाचे तयार आसा. म्हाका खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो नाका आनी म्हाका दिसता तुमचेर अन्याय जाला हें म्हाकाय खबर ना. म्हाका जर कळयलें जाल्यार हांव पयलीं, कारण म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून कळ्ळा पळय न्हू तेन्ना हांवें 2 फावटी इन्क्रिमेंट केला. 2019 एकदां केला, 2021 एकदां केला. तुमचो आयक तें तुमी तुमच्या डायरेक्टरा कडेन विचारूंक जाय. हांवें केलां ऑफिशियली तें तुमकां सांगलां हांवें. ओके. दुसरी गजाल, तुमची जी इवन दो तुमकां रिटायर्ड बेनिफीट जो मेळपाक जाय आसलो पयलीं फक्त 1.5 लाख रुपया मेळटाले, 1.5 लाख आनी 3 लाख मेळटाले, ते आतां 3 लाख आनी 5 लाख केल्या. दुसरी तुमची रिटायरमेंट एज बेनिफीट तुमी मागलेली तोय बी ऑलरेडी आमी वाडयल्लो आसा. तुमी 60 वर्सां वयल्यान 62 रुपया मागलेलो तोय ऑलरेडी जो आसा हो फायलीचेर वाडोवन फायनान्साक गेल्ले आसा. आतां तुमचें ऑनरेरियम हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर आसा, ताज्याच प्रमाणे तुमची स्कीम आसा आनी त्या स्किमी प्रमाणे हांवें आतां पर्यंत व्हेरीफाय केलें जाल्यार सगळ्यांत हायेस्ट ऑनरेरियम हो गोंयान दिता. गोंयाच्या भायर खंयच्याच इतक्या मोठ्या पद्दतीन ऑनरेरियम दिना. पण हेज्या भायरूय बी तुमची जर कितें तरी डिमांड आसा जाल्यार तुमी केन्ना तरी 4 जाणां म्हाज्या कडेन उलोवपाक येवंक जाय आसली. तुमी केन्नाच म्हाज्या कडेन 4 जाणां न्हू कोणूच उलोवपाक येवंक ना. तुमी कोणा कडेन उलयल्या आनी तुमी कित्याक स्ट्रायकार गेले हें तुमकां खबर आसा. म्हाज्या कडेन जर तुमी उलोवंक येयल्ली जाल्यार तुमचे विशय सुट्टले आसले. तुमचे जे ऑफिशियली युनियन आसा तेंच्या कडेन जितके म्हाजे डिमांड घातलेले तितके डिमांड हांव मुख्यमंत्री म्हणून तितके डिमांड तुमचे सगळे सॉल्व केले. तुमचे एसोसिएशन म्हाका येवन थँक्यू म्हणूनय गेलें, म्हाका धन्यवाद म्हणूनय गेलें. उरलेले फक्त 1-2 डिमांड ते तेंच्यांनी सॉल्व कर म्हणून सांगलें आनी ते उरलेले 2 डिमांड जे आसा तेंचे हांवें कन्सिडर केल्या, हें तांकां दाखयल्या सुद्दां. त्या खातीर म्हाजी तुमकां परत रिक्वेस्ट आसा, तुमी सगळ्यो जाणां म्हाका म्हाज्या भयणी समान आसा. हांव परत एकदां सांगता, आयक हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. आयक परत एकदां सांगता, हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी तुमकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. खरें म्हणजे तुमी तेच सांगता तुमी 4 जाणां येवन जर म्हाका पयलीं सांगलेलें तुमकां हांगा इतक्या लोकांक येवपाची गरज नासली.
तुम्ही 4च जाणां येवन 2 जाणां येवन म्हाका सांगपाची असली. म्हाका सकाळी थंयसर मेळपा खातीर हजारांनी लोक येता. तुमच्यातली 2 जाणां येवन म्हाका एक एप्लिकेशन दिवंक जाय आसलें. दोतोर कितें सीएम हे कितें जाला काय म्हणून हांव विशय पळयतलो आसलो. म्हाका तुमी केन्नाच एप्लिकेशन दिवंक ना, कोणीच दिवंक ना. म्हाका कोणी तें सांगचें तुमच्या भितरल्या पैकी. तुमकां जर कोण सांगता आसत जाल्यार तुमकां तो मिसगायड करता कोणी तो. आयज पर्यंत तुमच्या डायरेक्टरनी तुमच्या डायरेक्टरान सुद्दां म्हाका हाडून दिवंक ना. हांव तुज्या उजिरूय जाय जाल्यार सांगता, आयज तेणी म्हाका दाखयला. त्या खातीर म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमचे विशय जर सुटावे जावपाक जाय आसत जाल्यार अशें रस्त्यार बसून विशय सुटावो जायना. तो डिस्कशनांतल्यान विशय सुटावो जाता. म्हाजी तुमकां हांवें त्या खातीर तुमी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की तुमी बंगल्या वाटेंतल्यान येता, हांव सेक्रेटरेटान आसलो, हांवें तुमकां सांगून धाडलें की तुमी पयलीं 4 जाणां ना म्हणपालें, मागीर 10 जाणां. हांवें सांगलें की 10 जाणां येया म्हणून. तुमी कित्याक येवंक ना आनी आतां रात पर्यंत कित्याक रावले हें म्हाका कळोंक ना. त्याती तुमी अजूनय सांगता की हो विशय सोडोवपा खातीर तुमच्यांतली 10 जाणां असो रस्त्यार रावन विशय सुटूं शकना. तुम्ही 10 जाणां जर कोण येयली, तुमचो डिमांड तरी कितें आहा तो घेवन येयली जाल्यार सुट्टली. म्हाजे कडेन आयजूय बी आतां डायरेक्टरची फायल सुद्दां ते म्हाका तेणी अजूनय दिवंक ना. हांवें फक्त आमी जो कंप्लीट केला तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा. आमी तुमचो ऑनरेरियम वाडयला, तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा. तो ऑलरेडी वाडयला. तो तुमकां हांगासर बसल्या म्हणून न्ही, ती सायन नोव्हेंबरान जाल्या. 27 नोव्हेंबरान फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळा. डेट सुद्दां जाय जाल्यार तुमी वचून फायलीर पळोवंक शकता. त्या खातीर तुमकां हेजेर कितें डिस्कशन करूंक जाय आसत, आतां करूंक जाय आसत 4 जाणां येया, फाल्यां करूंक जाय आसत, फाल्यां 10 जाणां येया. म्हाका दिसता तुमी सगळीं जाणां घरा वयची. अननेसेसरी बेश्टे अशा पद्दतीन त्रास करून घेवचे न्ही. बाकीचे उलोवपाक जाय जाल्यार फाल्यां आमच्यान उलोवया, विशय सोडोवया. आनी विशय सोडोवपाची सरकाराची तयारी आहा. अशें कोणीच सरकार आयज पर्यंत एकट्याय मनशाक आमी रस्त्यार हाडूंक ना. आनी म्हाका दिसता तुमकां कोणी तरी मिसगायड केल्या. हांवें तरी कोणाकूच रस्त्यार हाडूंक ना. तुमकां मिसगायड केल्या कोणी तरी. कोण तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान इन्स्टिगेट करता अशें दिसता म्हाका. त्या म्हाजे विशय सोडोवपाची तयारी आहा. तुमी म्हाज्या कडेन येयली, म्हाका एकूच मनीस सांगा, कोण तुमच्यांतली बाई म्हाज्या कडेन येयली ती सांगा म्हाका. दिगो हांव सांगता म्हाजे कडेन अपॉयंटमेंट. तूं आयज अशें येयला पळय न्ही, सकाळच्या हांगा बंगल्यार येता त्या मनशाक सुद्दां हांव मेळटा. तूं अपॉयंटमेंट कित्याक मागपाक? सकाळी म्हाज्या घराडे डेली 1000 लोक येता. तूं जरी बंगल्यार येयल्यान सकाळी म्हाका सांगलें सर हे कितें हांवें जर धांवडून घेतला जाल्यार तुवें म्हणूंक फाव म्हाका. कोण मेळ्ळा? कितले लोक जनरल पब्लीक मेळटा मुगो म्हाका? तुमी कोणीच मागोवंक ना. एकट्यानूय म्हाका कोणी तें सांगचें. तुमच्यांतले एकटे बाईन सांगचें म्हाका. जाल्यार हांव म्हणटा की बाबा हय मुख्यमंत्र्याचें चुकलां म्हणून. मुख्यमंत्र्यान तुमचें निवेदन दिलें आनी तो तुमचें आतां वॉटेवर जाता थिंग तुमच्या आनी डिपार्टमेंटाचें कितें जालां तें म्हाका खबर ना. तुमी आतां अक्षरशा तुमी जे आसा निदान एक निवेदन म्हाका दिवपाचें पयलीं तें कित्याक दिवंक ना तुमी? कोणी त्रास केले तुमकां? हे एकूच निवेदन दिवपाचें. हांव तुमच्या वांगडा डिस्कशन करतलो आसलो, उलयतलो आसलो, विशय सुटावो जातलो आसलो. इतक्या लोकांक आतां कित्याक गो त्रास? काणकोणच्यान पेडण्यां कितलीं जाणां आसा ती बेश्टी कित्याक म्हणून आसा? हा 12 तालुक्यांतल्या कित्याक म्हणून त्रास हे बेश्टे आतां? कोणी केले त्रास हे? हा 7 दीस जाले. म्हाका एक दीस येवन एकटीच मेळची आसली कोण तरी. निगो बेटा हांव भायर देंवताना तरी म्हाका सांगपाचें तुवें. हांव मेळपाची ट्राय केली, मेळना. म्हाका कोणी सांगलें परवरी फोन कर आनी अपॉयंटमेंट घे म्हणून. हांव तुका पळय म्हाका जनरल पब्लीक जो आहा पळय दिसाक कंप्लिटली जनरल पब्लीक मेळटा रुटीनली. तुमी तर अंगणवाडी बाई मुगो. अपॉयंटमेंट घेवन येवपाक शकताली. तुम्ही सिंपल एप्लिकेशन जरी म्हाका हाडून तुका सांगलें हांवें जनरल पब्लीक मेळटा म्हाका. दिसाक 1000 पब्लीक मेळटा. हांगा ना जाल्यार सगळें मेळटा. आम्ही ऑफिशियली आमची डिमांड घेऊन गेली. म्हाका तुका सांगलें हांवें पळय म्हाका तुमचो ऑफिशियली कागद अजूनय बी दिवंक ना कोणीच. अजूनय दिवंक ना. आतां तुमकां आयक म्हाजें म्हणणें डायरेक्टर आयकना. तुमी मुख्यमंत्र्याच्या दारार आतां येवन बसली काय ना? तशी पयलीं येवपाची न्ही. एक एप्लिकेशन घेवन येवपाचें न्हू जाल्यार सांग म्हाका तूं कोणाचें चुकलें आतां? निगो म्हणजे चुकलें कोणाचें? आतां तूं जशें आतां जें आसा पळय निगो तूं जर पयलीं आयलें हांवें ना म्हटलेलें म्हाजें म्हणणें पळय असो विशय जावपाक शकना. म्हाजें म्हणणें तुमच्यांतली 4 जाणां येया, उलोवपाक ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं येया, विशय सोडयता. या 4 जाणां कोण ती उलोवया. चला तुमच्यांतली 4 जाणां या. आम्ही हांगा सगळ्याच्या समक्ष उलोवपाक सोदता. म्हाका खबर ना. हांव तुमकां परत एक सांगता. तुमकां म्हाका लागता गव्हर्मेंट सर्वंट आनी हांव म्हाका तेज्या पलीकडे कोणूच लागना. वॉट एवर द थिंग आय डोंट नो. तुमी उलोवपाक येया, हांव उलोवपाक डिस्कशनाक तयार आसा. ओके चला तुमी त्यातली उठा आनी डिस्कशन चला.
ओके कट कट